म्हज्या भाव भयणीनो गेल्या त्या वर्सा एक दुबयतावन कुटाम आयलें आनी तांच्या पुतू शिकना म्हणून तांच्या आवय बापायच्या दोळ्यांत दुकां भरलीं. आमी कश्टान भुरग्यांक शिकयचें म्हूण ह्या गांवाक पावले हांव आनी भुरग्यांक आमी तीं हांगात जल्मलीं गल्फांत. हांगात हांव शिकोनासलीं. पूण तीं भुरगीं शिकना म्हजो पूत प्रत्येक जावन शिकना. तो मोबायलाक एडिक्ट जाला. मोबायलाचें पिशें ताका, मोबायलाची आशा ताका, मोबायलाच्यान तो पॅशन सकाळ न्हांवसून जल्मसून बसता. कांय शिकना. देखून ताका आंगण घालो, एका कुटुंबाचेर घालो. हांगासान तितकें इम्प्रूव्हमेंट दाखयलें. ताका ट्युशन दितात, इस्कॉलान शिकता, सँट्रल सिलेबस आनी सँट्रल इस्कॉलांत घालां आनी जाल्यार कांय नात. आनी आतां परिक्षा आयली ताका आनी 40-30 मातात. आतां त्या भुरग्याक खालें म्हण करा फादर तुमच्या सांगाता दिता म्हूण दुकान उडयलें. आतां हांव तुमच्या खालें म्हण करा म्हळ्यार आमच्या वळखीचीं बरीं मनशां, मोगाळ मनशां बरीं तीं. आतां कालें करचें 40-30 कालें करताय. कसले जॉब तुम करताय 40-30? पूण हांव आनी फादरा उलयलें हांव येयलें आमच्या खातीर. थोड्या दिसांक हांगा तुमच्या सांगाता रावोवन दी गे फादर म्हणून तांच्या दोळ्यांचें दुकां पळोवन आमी कालें करचें म्हूण कळोना. आमी त्या काल्यांगी एक भाटवाटी बरो वस्तू घेवन गुत्तना आमी जायत तर ताका थोड्या तेंपा हांगा सोडा म्हूण सांगलें आमच्या चर्चीन. तीं संतोशान उठोवन गेलीं भुरग्याक आमच्या सांगाता. आतां भुरग्याचे मार्क पळयतना 7, 9, 11 आनी पुरो आसात. ह्या भुरग्याक कशें वयर घालताय तूं? कशें वयर घालताय 40-30 म्हणून. एक आमी केल्लें कितें म्हळ्यार ताचे थंय कठीण आशा येवच्या बरी आमी पळयलें. भुरग्याक कावन्सलिंग करून मोबायल लो जावन आमचे कडेन तो बारी मोगान रावलो. मोगान 2-3 दीस तर त्या 40 दिसान 2-3 दीस अशेंच गेले. तो आमकां लायक करूंक सुरू केलें ताणें आनी लायक करतना ताचे मोबायल आमी ताच्या मतीन घालें. एक आशा आसल्यार कितेंय साधन करूंक जाता म्हणून. देखून ताचे ती एक आशा हाडोवची. आमचो इरादो एकूच ताचें तें शिकपाचें पॅशन हाडचें. कित्याक शिकायचें म्हळ्यार राजा हांव ताच्या मतीन घालना. आनी कशें लास्ट मिनीट शिकले भुरगे कशे परत हाडले. आनी तो थोडे व्हडले व्हडले बिझनसमॅनांनी परत जाले. कशें जालें तें एक पॅशना वरवीं. बिल गेट्सान देव धरलो जाल्यार पॅशन. तुजें थंय जस्ट शिकपाचें पॅशन आसल्यार देव मिरेकल करता म्हळें. ताचे थंय आशा आयली. मागीर हांवें इस्कॉल मॅथ्स शिकयनासतना, सायन्स शिकयनासतना कितलीं वर्सां जालीं. 30 वर्सां जालीं, चड जालीं पूण शिकयनासतना. आतां शिकय म्हळ्यार कशें फॉर्मुलांनी कशें उगडास हाडचो मतीक. कशें बसून म्हाका आतां शिकोवंक थोडेशें दिसताय. हांव शिकोवन जाल्या उपरांत ताका शिकयत. आनी म्हाका गरज ना एका भुरग्याक शिकोवन म्हजी वाट शिकोवचें न्ही आतां. हांव रिटायर्ड जावन आयलां 80. देखून आतां कावन्सलिंग मात्र म्हजे तांतो आसा, म्हजे उतरां, ती वोकॅब्युलरी पुरो आतां कावन्सलिंगाची. देखून कांय करूंक जायना म्हाका. हांवें सायन्स इल्लेशें ताका सुत्रां सड्ड नात, फॉर्मुलाजांनी पुरो नात इल्लेशें ताका जनरल आयडिया मॅग्नेटिझम म्हळ्यार कळ्ळें. लायट म्हळ्यार कळ्ळें. खोल पुरो विशयात कशें करूंक जाता म्हणून ताका सांगून दिलें. तो भितर येतलो आनी आतां वचून टॅक्स्ट बूक वाच म्हूण. एक 20 मिनटांचो पाठ जनरल हांव करतालों. ताका कळ्ळें पुरो आसा म्हूण. भितर गेलो 2 पाठां हांवें ताका बरे अर्थ जावचे बरे शिकयले. ताणें भितर वचून सकाळच्यान दनपारां सगळो पाठ म्हाका येता म्हणलो तो. हांवें थोडीं सवाल विचारलीं, बरी जाप दिली. ताच्या मागीर लायटा विशयान हांवें ताका थोडे विशयान जस्ट सांगलें, कळ्ळें कशें फोकल लेंथ म्हळ्यार कळ्ळें आनी थोडें जस्ट ताका सांगलें म्हणजे आतां न्ही कोंकणी भाशेन इंग्लिशान कन्नडान पुरो सांगलें ताका. आतां वचून तुजो टॅक्स्ट बूक वाच, नोट्स आनी कांय आपणिना, खाली टॅक्स्ट बूक अर्थ जाता पळय म्हूण. अर्थ जाता म्हणलो. तशेंच उरलें पाठ शिकलें. चरको दीस रात शिकोवंक सुरू केलें. आनी इल्लेशें इंग्लीश आनी फादरा सिप्रियान सांगतालो, सोशल स्टडीज आनी फादर सांगतालो. मागीर सायन्स हांवें सांगलें. इल्लेशें इंग्लीश हांवें ताका ग्रामर पार्ट हांवें ताका सांगलें. मागीर हांव उठोवन एका टिचरीचेर गेलो. आमच्या हांगाची फेमस टिचर आहा. तिचें नांव आन्ना मारी म्हूण. आन्ना मारिया. इतली बरी ती म्हणून ना. तिणें खालें अण्णा येयल्यात फादर आतां तुमी खालें म्हणटात फादर म्हणून. ती मोगाची देखून आनी ती अत्मीक आनी मोगाची देखून. तिणें म्हळें फादर आज कांय म्हणना. तुमी हाडल्यार हांव तुमकां एक ना म्हणूंक जायना. 40-30 नात आनी एग्जामाक. आनी तुमी आतां हाडून आयल्यात कालें करूंक जाता म्हणली. आनी तिचे कडेन तुज्या हातान दिता म्हूण सांगलें वय तितलें म्हणा तुमी म्हणली. मागीर एक मागण्यांक घरा म्हणली तांच्या घरा मागण्यांक गेलो उठोवन आयलो हांव. भुरग्याक थंय सोडलो. आनी तिणें 2 दीस हांव कांय सांगना हांव शिकयता गे तांकां 2 दीस म्हणून. तिणें हांव कितें करता म्हळ्यार तिणें आशा हाडयली बारीशी कापांत मतीन घालून शिकपाची आशा जाल्यार
ताका मॅथ्साचें पॅशन आसा जाल्यार हांवें सांगलें इल्लें म्हण करून पास जावचे मार्क एक 40 मार्क काडूंक जाता. ते 3 आशिल्ले, 4 आसले, 4 आसले 40 मार्क करूंक जाता म्हण तेचे पातयेनी. देखून आमी आदलें कांय पळोवना. आमच्या तांकेन ह्या 40 दिसांनी ताका वयर घालूंक जाता गे म्हूण पळयलें. आनी हांव इल्लेशें ताका बॅकग्रावंड दितालो मॅथ्साचें आनी पुरा. टिचर येवन बरें करून शिकयलें. ताका आशा हाडयली, उर्बा हाडयली. बसून पॅशन म्हळ्यार दीस रात तुज्या मतीन मॅथ्स दीस रात म्हणजे शिकापत, सायन्स तुज्या मतीन ताका म्हणजे पॅशन म्हूण. एक व्हडणी हाडयली ताचेर न्ही. हाडूंक जाता गे पळयलें, हाडूंक जाता. चरख्यान मोबायल सोडलें, इंटरनॅट सोडलें. तेजे मोबायल आमकां कंप्युटराचेर आमकां लॅपटॉप आमकां दिलें, मोबायल आमकां दिलें आनी आमच्या मोबायल आवय कडेन बापाय लागीं उलय म्हूण सांगलें. फ्रेंड्स आनी पुरा कट जाले. ताचे इंटरनॅटान आनी पुरा खंय कांय करना जालो तो. पुरा बंद जालें. आतां ताच्या हातान कांय ना. ताणें सगळो दीस शिकाचें. एक ताका न्हिदोंक 7 घंटे मात. आमचे सांगात मागण्या बसाचें ताणें. मागणें म्हणचे. मागीर मिसा घायचे. मागीर उरलो टायम शिकपाक प्रिंसिपला कडेन उलयलो हांव ताका धाडना आमी हांगा शिकयता. हे 40 आमचे जाय तुमी शिकयता बरें म्हणलो प्रिंसिपल. तशें जाल्यार तो आमचे सांगातच उरलो, शिकलो. रिजल्ट परीक्षा बरी येयली. हांव परीक्षाक ताका गायड करना. कांय भियोंक ना, धैर्यान रावता. कितलें कोत्ता तितलें म्हूण. ताकाय तितकें कॉन्फिडन्स आयलें. कॉन्फिडन्स येताना डोपामिनाचो रोटीन म्हणलें आमच्या मतींत ते ग्रंथी आहा त्यो ग्रंथी वयर आसाच्यो. शिकयले उगडास येता, ब्रेन काम करता म्हूण आमी ताका सांगिल्लें. देखून धैर्यान ताका धाडलें. ताचे वयर आमी आतां दोगी जाण मागतले हांव. आनी ताका धाडलें, मागणें करून धाडलें. बरें करून बरयलें ताणें. बरें रिजल्ट आयले मोगाचें न्हू. आनी थंय आमकांय डाबा जावना, ताकाय डाबा जावना. रिजल्ट इंटरनॅटार उक्तें करून पळयतना काळें पळोवचें मोगाचें न्हू. काळें पळोवचें तुमकां सांगचें 85% डिस्टिंक्शन. 85% डिस्टिंक्शन. आमकां कोलो संतोश, आवय बापायक कोलो संतोश, ताका जाणा जाल्ल्यांक कुटलो संतोश, इश्ट मंत्र परसाचे वांगडा दोणायले. बरें करून शिकिल्ल्यांक तितलेच मेळ्ळात. तितले लागले थोड्यांक मॅथ्सान ताच्या गुणे मेळ्ळ्यात. हाका ताच्याक चड. 72 मार्क त्या टिचरीन करून दिले. कळलें अजा पळया मोगाचें न्हू. तिणें शिकयलें हांगा येवन करतलो ताका खर्च जातालें. शिकयलें हांगा येवन करतलो. 3 वरां ती शिकयताली आनी 3 वरां ताका आमी टायम टेबल घालून दिलें हांगा मॅथ्स करीचें. थंय थावन इल्लेस राती बसून ताणें मॅथ्स करीचें. सकाळींचें सायन्स करीचें. इल्लेशें सोशियल आनी पुरा. सोशियल शिकता ताका अर्थ जालें. सायन्स अर्थ जाल्यार बरीत सोशियल अर्थ जालें, इंग्लीश अर्थ जालें. तशें भुरगो हुशार जालो. मोगाचें न्हू. आमकां थोडे फावटी आमणे शिकोवंक आसा. जिवनांत जानवाय जोडीचे. जिवनां म्हणलें एक आसा. तें आमी बांदून हाडीचें. म्हजें जिवन हांवें रुपीत करूंक आसा. म्हजें जिवन हांवें बांदून हाडूंक आसा. देखून हे एक्के त्या भुरग्याक पडोवन वचोना पयलें. खाल तेचे मोबायल, आवय बापायन धाडले पयशे आनी तितले मात्र ताका जाय जाल्ल्यो व्हडल्यो वस्तू, व्हडलें कंप्युटर, व्हडल्यो मोबायल आनी परत जायचे ताका. व्हडल्यो शूज 20,000चे, 40,000चे शूज. तशें आनी एक टी-शर्टाक 10,000, 5,000 म्हणटा तो. व्हडल्यो वस्तू जायचे ताका. तें जिवन म्हणलें ना आवय बापायच्या गुस्तार मजा करतलो. ताका खंयचें कळना ताका समजून येना. खंयचें ताका जिवनांत बरें न्ही म्हणलें ताका एक्की दिसना. एकच एक ताका खंयचें बरें, खंयचें हांवें करचें, खंयचें करूं नजो म्हणलें एकच एक ताका दिसना. आनी तशें आसतना ताका एकच एक ताका पडोवन वचना. ताका म्हणटा आमी कुड्डेपण म्हणून. कुड्डेपण म्हळ्यार ही कुडीची दिश्ट वासूंक दिसना तें मात्र न्ही. जिणेचें मोल तुका दिसनातलें म्हळ्यार तें कुड्डेपण. जिणी बांदून हाडूंक तुका पडोवन वचना पळय तें कुड्डेपण. आवय बापायचे कश्ट तुका समजनात पळय तें कुड्डेपण. हेरांचे कश्ट तुका कळनात पळय तें कुड्डेपण. एका दादल्याचें कुड्डेपण कितें बायलेचे आपल्या पत्नीचे कश्ट ताका दिसना जाल्यार तो कुड्डो मनीस तो. एका न्हवऱ्याचें ताणें वावुरचें, ताणें कश्ट काडचें तें एका बायलेक दिसना जाल्यार ती मस्त कस करता जाल्यार त्या बायलेक आसा कुड्डेपण तें नीस कुड्डेपण. तें कुड्डेपण. कुड्डेपण म्हळ्यार काय जालें बायबलांत. कुड्डेपणस म्हळ्यार एक थांक ना कसली थांक ना. तें पळोवंकची थांक ना. नोटीस करूंक. अशें हांव नोटीस करचें. थंय तशें हांव नोटीस करचें. हांगा उणेपण आसा नोटीस करचें. नोटीस म्हण सांगल्यार पळोवची थांक ना. अर्थ करची थांक ना. आमकां कितले कश्ट आहात इतले ना अर्थ ना. म्हाका तें जाय म्हणचें. तें उणें बापायचे कश्ट तांकां कळनात भुरग्यांक. तें कुड्डेपण बायबलांत. अंडरस्टँडींग करना ते परिस्थिती, हे कश्टांची परिस्थिती अंडरस्टँडींग करना जाल्यार तें कुड्डेपण तुजें. एबिलिटी ना, ती थांक नातल्या तुका. घरचें कश्ट पळोवची, सोदून काडची, अर्थ करची थांक नातल्यार ती थांक नातल्यान तें कुड्डेपण तुजें. जिणेक एबिलिटी थोड्यो संगती
कुटुंबाच्यो संगती, संस्कृतीच्यो संगती, बावडताच्यो संगती, म्हज्या जिणये भितर हांवें हाळवडी सोंगची म्हाका थांक नासल्या तें कुड्डेंपण. कुड्डेंपण ल्हानपणांत मीस, रजार, मागणें ह्यो ओलो स्पिरीत म्हज्या जिणेंत हांव घालूंक ना जाल्यार ती थांक म्हाका ना जाल्यार इतले फावटी कुटुंबांत हांव मेळ्ळो ह्यो मागण्यो ओतमेक सखत म्हज्या जिणेंत हांव आळवडिसिना जाल्यार इंटेग्रेट करिना जाल्यार तें म्हजें कुड्डेंपण. ही थांक, ही एबिलिटी, ही एक व्हडली आस्त मोगाचें न्हू. आवय बापायचें कर्ज जाणा जावंक हांवें जागृत जावचें ही एक व्हडली आस्त मोगाचें न्हू जिणेंत. ही थांक व्हडली आस्त मोगाचें न्हू. नीज आस्त मोगाचें न्हू ही ट्रू वेल्थ मोगाचें न्हू. देखून ही आस्त आमचे थंय ना जाल्यार आमकां जिणेंत आमकां दुसरी आस्त ना. संवसारीक पयशे दुडू आमची आस्त न्ही. ही थांक आमचे जिणेक अर्थ दिता. ही थांक आमचे जिणे मोलादीक जाता. दुडू मात्र आमचे जिणे मोलादीक करता मात्र न्ही. ही थांक हेरांचे कश्ट पळोवचे, अर्थ कणखणोवचे, समजोवचें आनी आमी सपोर्ट दिवचें. हें जावन आसा नीज आस्त मोगाचें न्हू. आमी निजा देवाचीं भुरगीं म्हणून आमी वळखोवचें. आमी निजा देवाचीं भुरगीं म्हणून आमी कळीत नासल्यार आमी बेगर्स, भिकारी, आमी कुड्डे बेगर्स, कुड्डे बेकारी, ब्लायंड बेगर्स, कुड्डे भिकारी मोगाचें न्हू. आमी देवाचीं भुरगीं जेजूच्या अमूल्य रगतान सोडयलीं म्हणून हें आमकां समजूनी ना जाल्यार आमी ब्लायंड बेगर्स मोगाचें न्हू, आमी भिकारी मोगाचें न्हू. वो दुडू मागचें मात न्ही. कुडयेच्या गरजांक म्हाका खावून जेवणाक आनी पांगरोवंक हाका दुडू मागचो मात्र न्ही. देखून देवाक जाणा जावची आशा ती थांक आसल्याक आमी सोदून वेता. पळय की देवाक जाणा जावची आशा आसली ती थांक आसल्याक आमकां देवाक आमी पळय देवाक जाणा जावंक एक बरो मनीस आसा, देवाची जन्माय आसा, अत्मीक देणी ताची आसल्यार ती आमचे लागीं वांटून घे म्हणून ताका आमी सोदून येता मोगाचें न्हू. आमच्या क्रिस्तांवांचें भिकारी कुड्डेपण जेजूच्या क्रुसाचें मरण आनी जिवानपण उगडापण करूंक आमी तें उगडापण कर म्हणून आमी क्रिस्तांवांचें भिकारी कुड्डेपण काड म्हूण जेजू लागीं मागचें. आमचें भिकारी कुड्डेपण काल्या सरी करयत म्हळ्यार जेजूचें क्रुसाचें मरण आनी जेजूचें पुनर्जिवानचें उगडापण जर तर आमकां आणकी कळीत ना, तसो अर्थ निस्तेर कळीत ना, आमचें तें कुड्डेपण म्हूण येत मागचें न्हू. तें कुड्डेपण काड म्हूण जेजू लागीं आज मागचें. आयच्या वांजेलांत कुर्डो भिकारी बार्तेमेव मार्गा देगेर बसला. तो मारोग जेरिकोतावन जेरुसलेमाचो मारोग तो. मोगाचें न्हू. जेरिकोतावन जेरुसलेमाचो मारोग तो. जेरिको प्रतिनिधी दिता. जेरिको म्हळ्यार कालें. ताच्या फाटलो अर्थ कळलो. जेरिको म्हणल्यार त्या जाग्याचो फाटलो अर्थ कालें न्हू. ताचो जेरिको प्रतिनिधी दिता हॉस्टायल टेरिटरी. विरोधपणाचो जागो, द्वेशाचो जागो, हगेपणाचो जागो, लुटचो जागो. तो सिक्युअर प्लेस न्ही. देखून तो इनसिक्युअर प्लेस तो. हॉस्टायल टेरिटरी. जेरुसलेमांतावन 20 आनी 4 किलोमिटर पयस आसा तो. 20 आनी 4 किलोमिटर म्हळ्यार कोडयाळ जेरुसलेम जाल्यार कोडयाळ तावन आमी खंय एक म्हणयत मडांत्यार गेल्यार तितलें, मुल्की गेल्यार तितलें, बिद्र्यांक गेल्यार तितलें 25 किलोमिटर 24-25 किलोमिटर तितलो पयस आसचो. तितलें पयस येत. कोडयाळ तावन खंय आमी येता तेशें. आनी तो 3,500 फीट जेरुसलेमांतावन सकयल. जेरुसलेम वयर हें सकयल देखून सोडून येचें जेरुसलेमाक. जेरिको सकयल आहा. हांव जेरिको गेल्लो. जेरुसलेमाक रेती दिवंक गेल्ल्या वेळार इस्रायलाक रेती दिवंक गेल्ल्या वेळार म्हाका तांणी आपणयलें. जाका जेरिको आनी पळयलां हांवें. त्यो सकयल आसा आनी वयर कार वयर येता मागीर तशें. 3,500 फीट वयर आसा जेरुसलेम. जेरिको सिटी देवाच्या वाटेक आडकाळ घालची म्हणून वर्णिलां. देवाच्या वाटेक देवाची वाट आसा आनी संवसाराची वाट वेगळीच. देवाच्या कृपेच्या वाटेक जेरिको एक आडखळ म्हूण वर्णिलां. देखून देवाच्या लोकांक आडखळ घालूंची सिटी ती म्हणून वर्णिलां. बऱ्या समार्यागाराचे वापरींत सोरांनी ताका विक्टीम केल्लो बलिपशू जावन पडुल्लो तो मनीस बरो समार्यागार समार्यागाच्या वापरींत तो विक्टीम पडुल्लो ह्याच जेरिकोच्या वाटेर. तो बरो समार्यागार जेरुसलेमांतावन देंवन जेरिकोक येतालो तो.
जेरुसलेमांतल्यान देंवन जेरिकोच्या वाटेर वो कुर्डो वो वो विक्टीम वो बलिपशू पडोवन आहलो, एकलो मनीस पडोवन आहलो. ताका बरोसो मार्गार उखलता आनी शेत्रान दवरता. आनी तो बरो समार्यागार म्हणून म्हळ्यार पवित्र जेरुसलेमांतल्यान अशुद्ध जेरिकोक वेतालो तो. पवित्र जेरुसलेमांतल्यान जेरुसलेम कितें जाल्यार पवित्र शहर तें. आनी पवित्र शुद्ध जेरुसलेमांतल्यान अशुद्ध जेरिकोक तो वेतालो. कुड्डो भिकारी बर्तिमेव जेरिकोंक शिरकोवन पडला. तो शिरकाला जेरिकोंक तो शिरकाला. म्हणजे तो एक व्यक्ती देवातावन पयस जाल्लो व्यक्ती जाला तो आतां. शिरकाला जेरिको म्हण सांगल्यार देवातावन पयस जाल्लो व्यक्ती ती शिरकाला तो. तो ताची एक निर्जन सुवातेचेर तो ताच्या एक निर्जन सुवातेर वरे विंगड जाला. स्थळांतर जाला. निर्जन प्रदेशांत तो एक वरे विंगड एक स्थळांतर जाल्लो व्यक्ती म्हूण दाखयता. आपलें काळीज तो डेझोलेट उक्तें करन डेझोलेट जाला. तें उक्तें करन देवाचें आपणें जेरुसलेमाक वचूं म्हणलें देवाचें आपणें जेरिकोतावन जेरुसलेमा वेचें आपणें वय त्या आपणाक पाळो दिवंक ताचे थंय थांक नातिल्ली. तें जेजू पळयता, हाका देव आपयता, आतां जेरिकोतावन उठ, जेरुसलेमाच्या वाटेर ये, पवित्र वाटेर ये, अशुद्धतावन शुद्धाक ये, अशुद्धतावन शुद्धाक ये म्हणून जेजू ताका आपयतना ती थांक ताचे थंय नातिल्ली. बर्तेमेव नांवाचो अर्थ कितें? बर्तेमेव म्हळ्यार अर्थ त्या नांवाचो अर्थ कितें? ते एक भारी सांकेतीक अर्थ. बर्तेमेव म्हळ्यार नांव आमी अर्थ करचें. भारी सांकेतीक अर्थ तातूंत आटाबली पोवन आसा. एक सांकेतीक अर्थ बर्तेमेव म्हळ्यार नांवांत आटापून येता. आतां मिनाक्षी म्हळ्यार जालें मसली, मिना म्हळ्यार मसली, अक्षी म्हळ्यार दोळो. देखून मसलेचे दोळे व्हडले दोळे आसल्यार ताका मिनाक्षी म्हणून. देखून हर एका नांवाक अर्थ आसा मोगाच्यान. देखून बर्तेमेव म्हळ्यार नांवाचो अर्थ कितें? तें आसा वय संकेतान प्रस्तूत व्हेरी रेलेवंट जावन आसा. आरामेक भाशेन बार म्हळ्यार पूत, बार म्हळ्यार सान. तेमेवस म्हळ्यार आतां क्रियापदाचें रूप आसा, नामपदाचें रूप आसा. क्रियापदाचें रूप म्हळ्यार अशुद्ध अनक्लीन म्हणून. तेमेवस म्हळ्यार तें वर्ब खणयल्यार तुमी क्रियापदां खणयल्यार अशुद्ध अनक्लीन म्हणून अर्थ आसा. तांचो आटाप दाखयता. आनी नामपदां खणयल्यार नांव तुमी खणयल्यार ताचें रूप जर घेतल्यार तुमी गौरव, मोलादीक, ऑनर, वॅल्यू म्हणून अर्थ आसा. तर बर्तेमेवस गौरव, रेस्पेक्ट आशिल्ल्या एका व्यक्तीचो पूत या अशुद्ध अनक्लीन व्यक्तीचो पूत म्हणून तांचो अर्थ लिपोवन आसा. आतां जेजूच्या स्पर्शान तो अशुद्ध व्यक्ती गौरवान्वित शुद्ध व्यक्तीचे जावंक पावता तो. जेजूचो पाटलाव केल्या वरी तो शुद्ध व्यक्ती जावंक पावता. जेजूच्या स्पर्शान, जेजूचें टच घेवन, जेजूच्या स्पिरितान बरोवन तो अशुद्ध आलो शुद्ध जाता. देवा थंय तो एक जावन तो शुद्ध जाता. जेजू थंय एक जावन देवा थंय एक जाताना देवा स्वता ताका परिशुद्ध करता. परिशुद्ध व्यक्ती जावंक पावता तो. मोगाच्यान बर्तेमेवाचें प्रॉब्लेम कसलें? ताचें व्हडलें प्रॉब्लेम ताची पिडा न्ही. ताची पिडा ताचें फुडेंपण म्हळ्यार ताची पिडा न्ही. भागार ताची जिणी उजवाड ताणें ताची ताचें प्रॉब्लेम उजवाड नातिल्लें ताका. आनी उजवाड ताणें सोदून काडूंक नातिल्लें हें प्रॉब्लेम. ताचें थंय उजवाड ना. ताचे थंय जिणी उजवाडाची न्हय ताची. उजवाडाची जिणी सोदून काडूंक ना ताणें. हें ताचें प्रॉब्लेम. आमी काळोखांत आसता तासो काळोख, असो काळोख, मसराचो काळोख, हग्याचो काळोख आनी बियाचो काळोख आनी हग्याचो असले नाना तरांचे काळोख आसा. मसराचो आमची जिणी, दुडवाची वस्ती अशे असले ते काळोखांत आमी बरोवन आसा. वो काळोख ह्या काळोखांत तो उजवाड आमी सोदून काडिना. हो आमचो समासो, वस्सू समासो आमचोय जावन आसा मोगाच्यान. वो समासो अडखळ घालता जिणयेच्या पैनांत, क्रिस्ती जिणयेच्या पैनांत वो आमकां अडखळ घालता मोगाच्यान. वो तूं काळोख जिणयेचो आमचे ते असो काळोख उजवाड सोदून काडूंक प्रयत्न करनातलो, उजवाड सोदून काडूनातलो. वय आमकां गूण करिनाशें आमचे पिडयेंत आमकां दामून दवरता. आमकां गूण करिना, आमकां सुडका दिना.
सुडका दिना गुण करिना बावार्थ परजाळशें करना वो बावार्थ अडकळ घालता परजाळनाशें आमचो बावार्थ परजाळनाशें करता वत्तू काळोख देखून हें काळोखाचें जिवीत ह्या काळोखाचें जिवितान उजवाडाचें जिवीत आमी सोदून काडचें आतां जेजू ताचो जिणयेचो उजवाड जावंक पावता ताच्या जिणयेक जेजू उजवाड दिवचो थारोक जावंक पावता ताका सुटका दिवचो थारोक तसो सोडवणदार जावंक पावता दुसरें वासाप आमकां सांगता आयच्या आयताराचें तिसरो आयतार आयचें दुसरें वासाप सांगता आमकां जेजू आमकां गौरव मान ऑनर हाडूंक आयला आमी वगडयलो मान आमी वगडयलो गौरव आमी वगडयलें मोल आमी वगडयलो संबंद परत दिवंक तो आयला वगडयलो संबंद वगडयलो मान परत दिवंक आमकां आयला ऑनर रेस्पेक्ट आमी वगडयलो तो परत दिवंक जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो म्हूण दुसरें वासाप आमकां सांगता वो जिणेचो उजवाड जेजू तारोक जेरिकोंत आयला जेरिकोतावन पाशार जाता म्हणटाना बर्तेबो बोब घालता जेजू दाविदाच्या पुता म्हणजे बिरमत पाव म्हणून वो जिणयेक उजवाड दिवचो जिणयेचो काळोख दोडोवचो जिणयेक मान आनी गौरव दिवचो देव कुवार देवाचो पूत तो जेरिकोंतल्यान आतां पाशार जावन जेरुजलेमाच्या वाटेर आसा म्हणून हाका बर्तेबो कळ्ळ लागतना जेजू दाविदाच्या पुता म्हणजे बिरमत पाव म्हाका उजवाड हाड म्हजे जिणे उजवाडाय आशेल्लो जिणेचो उजवाड म्हाका दी वो बियासो काळोख मसाचो काळोख अगेपणाचो उण्यापणाचो भिकारपणाचो काळोख म्हजे तावन काड सोमया म्हूण तो बोब हाट मारता इत्त बोब आमी मारिल्ल्या वेळार आमचें जिवीत उजवाड येता जेजू जेजू उजवाड हाडटा म्हज्या तुज्या जिणेक उजवाड हाडटा जेजू पूण अडखळ मुंदरून वेता कित्याक म्हळ्यार थंय ताच्या भोंवतणी लोकां जमो आसा तो लोक जमो ताका स्टॉप करता ताका स्टॉप करून पळयता ताणें बोब मारनातल्या बरी पळयता देवाची काकुळट मागानातल्या बरी पळयता देवाचें बेसांव मागोनातल्या बरी देवान गौरव हाडचें ताका येवंक सोडिनातल्या बरी करता ताका स्टॉप करून पळयता तो लोकां जमो वोगेर राव म्हणटा ते बोब मारनाका वोगेत राव ही क्रायज आउट ऑल द मोर ही क्रायज आउट ऑल द मोर तो आणखी चड बोबाट मारता तो सोडिनासतना पर्सिस्टंट सोडिनासतना तो बोब मारता हें दाखयता तो तितलो देदेस्पर जाला गी म्हणलें मात्र दाखयना बगर खाल दाखयता तो जेजूक दाविदाच्या पुता म्हणून तो देदेस्पर जाल्लो मात्र न्ही ताका सुडका जाय ह्या काळोख दोंडेचे म्हणली आशा दाखयता लोक आमकां काळोखांत मुंदासूंक आमकां लोक हाडकळ घालता काळोखांत राव म्हणून ताची आशा थोडे फावटी मोगाच्या न्हू भुरगीं बरीं शिकतात बरीं हुशारात ती आशा उणी करच्या बरी उरलीं भुरगीं तांच्या भोंवतणी राय वेडो घालतात आशा नातली शिकपाची आशा नातली मॅथ्साची सायन्साची इंग्लिशाची आशा नातलीं भुरगीं मोटिवेशनांतलीं भुरगीं तीं ताच्या भोंवतणी पडटा ताची आशा निरंतर ताका शिकोवंक ताची आशा ताचें पॅशन ताचें डिजायर उणें करूंक पळयता निमाणें ती आशा घट्ट नासल्यार ताचें पॅशन घट्ट नासल्यार दीस येतना ती आशा उणी जावन येता ती आशा ते भुरगे सोड न्हू ते ब्रिलियंट भुरगे फेल जाल्ले धाकले आसात थोडे फावटी आमी बिझनस करता आमची बिझनसांत आशा उणें करूंक पळयतात थोडे फावटी काजारी जोडे एकवटांत माये मोगांत जियेचें मस्त आशा मस्त पॅशन व्हंकलेन आनी न्हवऱ्यान आमी काजार जावन बारी मोगान जियेचें कुटुंबाची सेवा करचें म्हणून तांतूं थोडी मोदें पडटात आनी तांची आशा एकामेकाची आशा एकामेकाक सेवा दिवची आशा एकामेकाक मोग करची आशा एकामेकाक एकवटोवन युनियन घट्ट नासल्या बरी करता निमाणें तांच्या थंय फुटी येवच्या बरी करतात हे लोक तेंत बर्तेमियो केल्लें बर्तेमियो वचूं कित्याक तो ओप्पाना कित्याक म्हळ्यार ताच्या ती आशा तें पॅशन तो उणें जावंक सोडिना तो आनीक ओडताल्यान जेजू दाविदाच्या पुता म्हाका पाव म्हूण व्हडल्या ताळ्यान मारता बोब मारता ताका दाविदाच्या पुता म्हूण तो म्हण सांगता तो कितें म्हळ्यार देखून हेपटी आमी खालें म्हळ्यार हेरांचे ह्या लोकां जाम्याचें उतर आयकल्यार आमची बोबाट उणी जाता कुर्डेंपण उरता कुर्डेंपण काडूंक पळयचें जेजूकची काकूट मागाचें लोकांचेर आमी संड तिशीन गामाण दिनाय आमचें बरी करून आमी मुखार वचून वडचें तो जेजूक दाविदाच्या पुता म्हणटा येवंक आसचो मेसाया तेलयलो मेसिया म्हूण तो वळखता हें रिपिटेड मागणें करता तो जेजू दाविदाच्या पुता म्हणजे काकूट कर म्हूण आमी हर एक दीस न्हिदोंक घेवच्या पयलें सकाळीं उठतना अर्गान दिल्या 8 मिनटां देवा अर्गान दिवचें आमी उठताना 8 मिनटां तुमी अर्गान दिवन पळया देवाक उठताना 8 मिनटां जेजूक अर्गान दिया तुजें मगेर एटिट्यूड सेट करता तें
तूं मागीर सगळो दीस तुजे एटिट्यूड दुसरे आसतात. देखून उठच्या पयलें 8 मिनटां, 7 मिनटां जायना, 6 मिनटां. थोडीं म्हजे कडेन म्हणटा 6 मिनटां दिलीं पाद, पूण नान 6 मिनटां जायना, 8 मिनटां. 8 मिनटां वॉच पळयचें. 8 मिनटां देवा अर्गां दिवचें. आयचो दीस दिल्ल्याक म्हाका परतून उस्वास दिवन बऱ्या उस्वासान, संतोशान, समाधानान उठोवंक लाय. राती म्हाका 8 घंटे बरी न्हीद दिल्ल्याक, 6 वरां बरी डीप स्लीप दिल्ल्याक, म्हज्या कुटुंबा खातीर, बऱ्या कामा खातीर, बरो म्हाका भाग मेळच्या खातीर, म्हज्या कुटां पसून तांक दिल्ल्या खातीर, जेजूचो मोग करची तांक दिल्ल्या खातीर, जेजून आदर सैलेल्या खातीर, ताच्या आजारपणाच्या उजवाडान जिवीत सोबयल्या खातीर, घरान शांत समाधान दिल्ल्या खातीर, पिडा शिडा पयस केल्ल्या खातीर अर्गां दिता. थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू लॉर्ड. बेश्टें थँक्यू म्हणून नजो. फॉर गिवींग अस हेल्थ, थँक्यू लॉर्ड. फॉर होल्डिंग अवर हँड्स, थँक्यू लॉर्ड. फॉर गिवींग अस लायट ऑफ युअर प्रेझन्स, थँक्यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड म्हणाजें. हर एक कारण दिवन सांगाजें. थोडीं बेश्टें अर्गां बाबा कायलें अर्गां. हर एक सांगोन सांगाजें. 8 मिनटां तुमी करा, एक अर्गांचें कंथार म्हणा आनी तुमच्या जिवान तेच तुमचें रेस्ट ऑफ द डेक मायंड सेट जाता. आनी तो मारतना आमी रावनासतना पार्थिव्या बरी ताच्या मागणें ताका रिपीटेड मागणें ताका फळ दिता. ताणें आशयल्लें ताची काळजाची आशा पूर्ण करता. ताणें आशयल्लें ताका फावो करता. ताका ताच्या मागण्या फळ मेळटा. जेजू रावता. जेजूक ताचें मागणें जेजूक रावयलें. जेजूक रावचें मागणें जेजून रावून आमचो ताळो आयकुचें. जेजू रावलो ताचो ताळो आयकलो. आम जेजून रावून आमचें मागणें आयकुचें तसलें मागणें आमी करीचें. तसलें मागणें करचें. जेजूक रावची बोब आमी मारीचे. तो जेजूक रावनासतना तो मागणें करतल्यार ती जेजूक रावयता. जेजूक जेरिकोतावन जेरुसलेमाच्या जेजूक ते रावयता. आनी जेजू ते रावता ताका आपयता. बर्तेमेसाक आपयता. आनी तितले मातयेनी लोकांच्या जोम्याक सांगता बर्तेमेक आदारांक हाडा म्हणटा. पयलीं आडकळ गेल्लो लोक आतां ताका कुमो करता, सपोर्ट करता. जेजू लागीं येवंक, कुड्डेपण गूण जावंक, ताचें कॅटॅरॅक्ट काडूंक, जेजू ताचें कॅटॅरॅक्ट कुड्डेपण ती साय येयल्ली दोळ्यांची काडटा जेजू. आनी तक्षण बर्तेलोमेक लोकांनी तुका आपयता म्हणटा बर्तेलोमेव उठता. उर्बेन भरता, ताटाक करून उठता तो. आनी ताचो शेलो काडून उडयता जेजू लागीं येता. शेलो संकेत ताका दामून दवरल्यो संगती. तो शालो काडून उडयला म्हणत. ताची दुबळीकाय, ताका दामून दवरली ती दुबळीकाय काडून उडयली ताणें. ताका भायर घाल्लें समाजितावन सैर्यधैर्यांतल्यान भायर घाल्लें त्या निर्गतीच्या जाग्यार आशिल्लें ताचो संकेत तो शालो ताणें काडून उडयलो. आनी म्हाका हाची भद्रती नाका, यंत्र नाका, म्हाका दुबळीकाय नाका, भायर घाल्लें नाका, दामून दवरचें, दामान करच्यो सक्ती ऑप्रेसिव्ह पावर्स म्हाका नाका म्हणटा. तो शालो उडयलो. आतां जेजूक मात्र जेजूच्या नव्या जिविताक तो धरता, तो न्हेसता. जेजूच्या नेवान न्हेसता, तो शालो काडटा आनी उडयता. आनी तो आतां खालें पांगरता तो जेजूचें नवें जिवीत, जेजून दिल्लें नवें जिवीत तो पांगरता. न्यू लायफ ऑफ क्रायस्ट न्हेसता. आनी तो शालो सोडटा तो. जेजूक न्हेसता, शालो सोडटा. जेजूच्या उजवाडाक वेंग मारता, एम्ब्रेस करता लायट ऑफ जिजस. आनी तो उजवाड आमी आमकांय तो घालून दिता. म्हळ्यार आमच्या जिणेक तो एका तराची सखत जेजूचो उजवाड ताच्या स्पर्शान आमचें कुड्डेपण घडटा. आमचे जिणेंत आमी तें जेजूच्या कुशेन बरोवन ते जेजूच्या उजवाडान बरोवंक आमी आसेचे. जेजू तुज्या बावडतांत तुका बाचाव केलो म्हणटा. जेजू तुज्या बावडतांत ताका बाचाव केलो म्हूण. तो बावडताचो उजवाड जेजून दिल्लो तो आमी दवरंक आणायचे. जेजू ताका दिश्ट जाल्ल्या उपरांत जेजू म्हणटा तुज्या वाटेन तूं वस म्हणटा. जेरिकोच्या वाटेर बंदीत जाल्ल्याक आतां जेरुसलेमाच्या वाटेक धरूंक जेजू आपयता. आतां तुजी जेरिकोची वाट सोड आनी तूं वाटेच्या बगलेक आसलोय बगलेंतल्यान उठ ती वाट सोड. आतां जेरुसलेमाची शुद्ध परिशुद्ध जाग्याची वाट धर. पवित्र वाट धर. पवित्र जाग्याक वरची वाट धर. आतां जेरुसलेमाची वाट धरूंक जेजू बर्तेमेवासाक आपयता. तो तक्षण ताची दिश्ट तो घेता. आमचें कुडेंपण, आमचें भिकारीपण आमकां खंय कांयच प्रामुख न्हय जाल्या बरें करता. केदाळ आमचें तें कुर्डेंपण आसा. पवित्र संगती जेजूच्या खुर्साचें आमकां जेजूच्या खुर्सा विशीं आमकां जाणवायना, उगडापण ना.
जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची समजणी आमकां ना जाल्यार आमकां तें प्रभू कडेन इम्पॉर्टंट नासल्या बरी इम्पॉर्टंट व्यक्ती न्हय म्हणल्या बरी करता. पूण जेजून आपयल्या तक्षणा आमी बारी मुख्य व्यक्ती प्रमुख इम्पॉर्टंट पर्सन जाता. जेजून आपयले ताचे उपरांत आमचें तें व्यत्यास जाता. जेजून आपयनासलीं जेजून आपयलीं. आमी सगळे क्रिस्तांव जेजून आपयलीं, जेजून आपडलीं आनी जेजूचें जिवीत जेजूच्या उजवाडान नेसल्लीं जावन आसा. आमी इम्पॉर्टंट हर एकले आमी इम्पॉर्टंट. हांव कितलो इम्पॉर्टंट की तुमी तितल्यांत इम्पॉर्टंट प्रमुख जावन आसात जेजूक. जेजूचें कश्ट, मरण, जिवनपण आदल्या दोळ्यांक तें दिसना. आदले दोळे ते कॅटॅरॅक्ट साई दोळ्यांची साय आयिल्ले ते कॅटॅरॅक्ट देखून जेजून कॅटॅरॅक्ट करीचे. जेजून ट्रीट करीचे. ते जेजूचे आदल्या दोळ्यांक जेजूचें मरण अर्थ जायना. जेजूचो क्रिस्तांक अर्थ जायना. जेजूचे कश्ट व्हडले आदल्या दोळ्यांक अर्थ जायनात. आतां जेजून दिल्ल्या नव्या दोळ्यांनी, जेजून दिल्ल्या नव्या जिवितांत जेजूचें मरण, जेजूचो कुरीस तो अर्थ जाता. शिसांकी पयलीं अर्थ जावना तेच्या आदल्या दोळ्यांक. पुनर्जीवन जाल्यार जेजून तांकां आपडल्या त्या क्षणां नवी दिश्ट आयली. नवें जिवन तांचें जेजूचें नवें जिवीत तांकां मेळ्ळें. तांकां त्या नव्या दिश्टीन आतां जेजूक ते अर्थ करतात. जेजू खातीर ते जीव दितात. जेजू खातीर ते जीव दितात. त्या जेजून दिल्ल्या दिश्टीन उगडापण आमकां कळटा. क्रुसाचें उगडापण आमकां जाता. क्रुसाचो मिस्तेर आमकां अर्थ जाता. पुनर्जीवनपणाचो मिस्तेर आमकां बरो अर्थ जाता. आमची आशा, आमचो भावार्थ, आमचे दोळे उगडटना आमी खंय वसोंक आसा तें सगळें वाट आमकां दाखयता. आमची वाट स्पश्ट करता. आमची जेरुसलेमाक जेजूक पळोवची आशा जेजूक ती मोल आमकां दिता. आमची आशा, आमचें पॅशन जेजूक पळोवची आमची आशा, जेजूक पळोवचें आमचें पॅशन, जेजूक समजोवचें, जेजूक जाणा जावची आमची आशा ते आमच्या जिणेक मोल दिता. आमची आशा खुरीस, जेजूचो खुरीस, जेजूची पवित्र पुनर्जीवनपण जाणा जावचें, अंडरस्टँड करचें. सोम्याची काकुळट आमी मागीचे. सोम्या काकुळट मागी कर. तुजो खुरीस, तुजें पुनर्जीवनपण अर्थ करचें, अंडरस्टँड करची कृपा म्हाका दी म्हूण. तें कृपा आमी जेजूचो खुरीस अर्थ केल्या क्षणां, पुनर्जीवनपण अर्थ केल्या क्षणां आमची जिणी मोलादीक जाता. आमच्या जिणेक मोल हाडटा. जेजूची कृपा आमकां रुपांतर करता. जेजू कडेन मागाचें म्हजें कॅटॅरॅक्ट काड. संवसाराच्यो महासंगती पळोवंक म्हजे दोळे आदले दोळे ते कॅटॅरॅक्ट काड, कुड्डेपण काड आनी म्हजी जिणी क्रुसाच्या समजणे वरवीं, पुनर्जीवनपणाच्या समजणे वरवीं म्हाका म्हज्या जिणेक मोल हाड म्हूण मागचें. आमी बार्तेलोमा बरी शालो ठण्ण उडयचे. आमचो शालो आदलो आमकां दामून दवरचो. तो शालो खंय म्हणून पळय बियासो शालो, आपदायराचो शालो, दुबावाचो शालो, सस्पिशियसनेस शालो, इग्नॅरंट नेनारपण, आमच्या पवित्र पुस्तकाचें नेनारपण, समर्थीचें सतांचें नेनारपण, हो शालो नेनारपणाचो शालो काडून उडयचे. आमकां जेरिकोतावन जेरुसलेमाक पयन करूंक बार्तेलोमा आमकां प्रेरण दिवन दी. अशुद्धपणांतावन शुद्ध जेरुसलेमाक, जेरिकोच्या अशुद्धपणांतावन जेरुसलेमाच्या अशुद्धपणाक पयन करूंक बार्तेमेव आमकां प्रेरण दिवन दी म्हूण मागया. आमेन.